वर्ल्ड टुरिजम डे हो मनोवपा खातीर TTAG आनी डिपार्टमेंट हांच्यांनी आयज वर्ल्ड टुरिजम डे सेलिब्रेशन आमचे नंदन फार्म खांडेपार हांगासर आसा त्या बद्दल ऑर्गनायज केला। TTAG चे प्रेसिडेंट आनी तुमकां एक्सप्लेन केले TTAG ची ऑल बॉडी आनी फर्स्ट टायम तांच्यांनी इंटरलँड प्रोग्रामाचे ऑर्गनायज केला। म्हाका दिसता क्राउड जर पळयत जाल्यार एक्सपेक्टेड क्राउडाच्या पेक्षा चड क्राउड आज ह्या कार्यक्रमाक आसा। गोंय सरकारचे इंटेंशन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस सातत्यात म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचे आणि अशा पद्धतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा। आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरात कशी वापरची आणि इकॉनॉमी अजूनही बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता। आमी म्हणजे म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपॉवर लागता ती मॅनपॉवर हांगासर तयार जावपाक जाय। स्वयंपूर्ण गोंय आणि टुरिजम हे जोडपा खातीर हांव खरोखरूच मिस्टर गांवकर जो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की तेच्यानी ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आणि लोकल फूड आसतले लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणी खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कॉन्सेप्ट आणि टुरिजम हे एके कडेन हाडला। सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग हिम आणि म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत TTAGचे सगळे मेंबर्स आणि टुरिजमातले सगळे स्टेक होल्डर्स हे आनीकूय इंटरलँड वचपाक जेणे करून गोंयचे लोक इंटरलँड आनीक मोठ्या प्रमाणात टुरिजमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट करपाक शकतले। टुरिजमाचे वेगवेगळे एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन आनीक डेव्हलप करपाक शकतले। आज वन्स अगेन आय एम विशिंग द वर्ल्ड हॅपी वर्ल्ड टुरिजम डे टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आणि आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम गोंयांत प्रमोट जावपा खातीर इकॉनॉमी बूस्ट जावपा खातीर स्टेक होल्डर्स प्ले द इम्पॉर्टंट रोल आणि ताकाच लागून स्टेक होल्डरांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसता। आमी जे न्यू टुरिजम जाका आमी म्हणटा की एडवेंचर टुरिजम आसतलें मेडिकल टुरिजम आसतलें वेलनेस टुरिजम आसतलें स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा। टुरिजम रिलेटेड म्हणजे जसं आता क्रूज टुरिजम आसतलें टुरिजम रिलेटेड एवरी एक्टिविटीज जी आसा पळय ती सपोर्ट करप हे गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता। आणि ताकाच लागून आयच्या परत एकदा वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा नंदन फार्माचेर येवन सगळ्यांक मेळून म्हाकाय खूब बरें दिसलें की हांव परत सगळ्या TTAGच्या सगळ्या मेंबरांक आनी ऑल स्टेक होल्डरांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता। थँक्यू।